येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. बाबू आजगांवकाराचो गांधी मार्केट व्यापाऱ्यांक बरोबर घेवन मडगांव पालिकेचेर मोर्चा. 15 दिसां भितर जाग्यार घालात प्रश्न, नाजाल्यार मोर्चा. बाबू आजगांवकाराची शिटकावणी. स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे घोषणेच्यो म्हापशां बकतछायो. कोयर आनी गटारांनी बुरसो करून सोडला म्हापशेचो बस स्टँड. कवळेच्या युवा कला मंचान बायलां खातीर घडोवन हाडली खाणा करपाची सर्त. बायलांनी दिली तरातरांच्या खाणाची मेजवानी. फुलयली दिवाळी. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. जे न देखे रवी ते पाही कवी. सुर्याक दिसना ते कवीक दिसता म्हणटात, पूण हांगा जे पळयना सरकार ते दाखयता पत्रकार अशें जाला. काणकोणच्या रेशन सोसायटीचो प्रश्न. सप्तकभर 2 सोसायट्यो बंद दवरल्यो. लोकांचे हाल जाले. पत्रकारांनी हे हाल संबंधीत यंत्रणेचे नदरेक हाडटकूच यंत्रणा हल्ली. कितली काय डेट तांदूळ दिवपा डेट कितली? 2 तारीख टू 21 तारीख न्ही. लेट काय स्टार्ट जालें तुमगेले? नो कमेंट्स. सरकार लोकांक जे रेशन दिता ते रेशन दिवपाचे म्हयन्याचो टायमिंग आसता. त्या म्हयन्याचो 2 तारीख ते 20 तारीख पर्यंत. पूण जेन्ना काणकोणाक जेन्ना तांदूळ दिवपाची प्रक्रिया सुरू जाली त्या वेळाचेर काणकोणांतल्या 2 सोसायटीक असो प्रॉब्लेम जालो की 2 तारखे साकून 9 तारीख पर्यंत म्हणजे जवळ जवळ 1 आठवडो सरकाराची सिस्टमच बंद पडली. कित्याक बंद पडली, कशी बंद पडली, कितें जालें कोणाक कांयच खबर ना. लोकांचो मातसो बोवाळ. तांदूळ हाडपाक गेल्यार तांदूळ मेळना. ह्या वेळाचेर जेन्ना काणकोणच्या पत्रकारांक माहिती मेळ्ळी त्या वेळाचेर पत्रकारांनी थंयसर व्हिजीट केली आणि माहिती मेळयली की तेन्ना आमकां कळ्ळें की ही जी तांदूळ किंवा रेशन दिवपाची सिस्टम आसा ही एका सॉफ्टवेअरांतल्यान जेन्ना ती अपडेट जाता तो सॉफ्टवेअरूच खंय प्रॉब्लेम आशिल्लो आणि ताका लागून प्रॉब्लेम सॉल्व जायनाशिल्लो. पूण ऑफिसर म्हण कितें करतले, कारण हो सॉफ्टवेअर अपडेट जाता तो डायरेक्ट दिल्ली साकून जाता. अशा वेळाचेर लोकांक मातसो बरोसो ताटकळत रावचें पडलें आणि लोकांक तांदूळय मेळ्ळे ना. पूण जेन्ना लोकांक तांदूळ मेळपाक सुरू जाले आणि सॉफ्टवेअर अपडेट जावपाक लागलो त्या वेळाचेर लोकांनी मातशी सोसायटीक सामकीच गर्दी केली. आनीक काल जेन्ना 20 तारखेर हो लास्ट डे आशिल्लो त्या वेळाचेर तर ह्या सोसायटीक सामकीच गर्दी पडली. पूण आतां मजा अशी आशिल्ली की जे लोक हांगासर 20 तारखेर सोसायटीक तांदूळ व्हरपाक आयले त्या सगळ्या लोकांक ह्या एकाच दिसाक तांदूळ दिवप शक्य नाशिल्ले. ताका लागून ह्या लोकांक त्या दिसाक जे तांदूळ मेळ्ळे ना हाजे फुडें तांदूळ मेळप मुश्कील आशिल्लें. सरकाराच्या खंयच्याय सिस्टमीक जेन्ना कितेंय प्रॉब्लेम जाता त्या वेळाचेर कन्सर्न जे ऑफिसर आसा तांच्यांनी जर इमिजिएटली लक्ष घालून थंयसर उपाययोजना जर काडली जाल्यार बरीचशी परिस्थिती जाग्यार येवंक शकता आणि लोकांकय त्रास जायना. बऱ्याचशा फावटी अशी जी पद्दत जी आसा ती सरकाराचे ऑफिसर जे आसा ते आपणायच ना. पूण केन्ना केन्ना ही परिस्थिती जर मिडियांतल्यान हायलायट जाली जाल्यार मागीर हेच ऑफिसर थंयसर लक्ष घालता आणि थंय उपाययोजना करता. पूण केन्ना केन्ना परिस्थिती ताज्या परस वेगळी जाता. जेन्ना परिस्थिती गंभीर आसा अशी पत्रकारांक कळटा आणि काय पत्रकार जेन्ना अशा परिस्थिती कडेन पावता आणि पत्रकार जेन्ना ऑफिसराक सांगता त्या वेळाचेर बऱ्याचशा फावटी तेन्नाच काय प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. अशाच तरेची परिस्थिती काल काणकोणांतल्या ज्या लोकांक रेशन मेळपाची सोसायटी आसा ह्या सोसायटीच्या ऑफिसान घडली. आणि ह्यो काय बोलक्यो प्रतिक्रिया ज्यांचे जळटा तेंकाच कळटा. ऍक्च्युली ते एक्सटेंड करून जाय. इतली दीस आहा म्हणटा इतली दीस ते बंद केलं म्हणटकच एक्सटेंड करून जाय न्ही. इतल्या लोकांक व्हरो नाका. आणि ह्या फाटी मातशें तांदूळ बरें येयला म्हणटकीर लोक व्हरो सोदतायच. तितून मातशें मिक्स ना ह्या फाटी. तुमगेली मनात डेट वाडून दिवची दिसता. हय वाडून जाय तेमी. कित्याक आमी बी जाल्यार जाली ती लेडीज जाल्यार आमी बी जाल्यार लेडीज न्ही. आमकांय बी 12 लेगून आमकां येवंक फावना. बरें ती लेट म्हळ्यार रावली म्हण नाका. लोक बी येवपाक शकना न्ही लेट. येवंक जायना आनी आमच्या असल्यान तर येवंक जायना जावची ना. कोण घरान जाणटी बिणटी आहल्यार ती कशें करून येतली इतली लेट. आनी बसचो नाका ही 50 रुपया तांदूळ आनी 100 रुपया दिन मोटरसायकल दिन वचपूं. शायनिंग इंडिया जाली, मागीर डिजिटल इंडिया येयली. चायनाचो माल बंद केलो, स्वदेशीचो जागर सुरू जालो, ऑनलायनचो जमानो हाडला म्हणून सांगले. पूण यंत्रणा कोसळटा त्या आणीबाणीच्या वेळार कितें करप हाचो विचारच जाल्लो दिसना. पळयात देविदास गांवकाराक कितें सांगपाचें आसा तें.
सध्या सरकार आमचे कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि कसली इंडिया, ऑनलाईन इंडिया, इंटरनेटाचेर कामां करा अशे वेगवेगळे बडायो मारता आणि नवे नवे पद्दती आपणायता. पूण ह्यो जेन्ना नवे नवे पद्दती आपणायता त्या वेळाचेर ह्या पद्दतीच्या भितर इंटरनेट आसूं दी किंवा सॉफ्टवेअर आसूं दी किंवा जी मशिनां वापरता तातूंत भितर कितेंय जर गडबडी जाल्यो जाल्यार थंयसर ती सिस्टम जाग्यार घालपा खातीर तितले कॅपेबल टेक्निकल एक्सपर्ट्स मनीस सरकारा कडेन तशें ना. आणि ताका लागून जेन्ना जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तेन्ना लोकांक हाचो परिणाम भोगचो पडटा, लोकांक उठाबशो काडच्यो पडटा. पूण त्याच बरोबर जे कॉन्सर्न आणि हायर आणि ऑथॉरिटी म्हणून जे ऑफिसर आसात तांचेर मातशे लोक पातकां फोडटात आणि ते पातकाचे धनी जातात. अशी परिस्थिती काणकोण तालुक्यातल्या रेशन मेळपाच्या 2 सोसायटीन घडली. आणीक जे हांगासरले इन्स्पेक्टर आसात त्या इन्स्पेक्टरांक नाका त्यो उठाबश्यो काडच्यो पडल्यो आणि पातकाचे ते धनी जाले. सरकारान ह्या हाजे कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवन ही सिस्टम सुरळीत कशी चलतली ताजे खातीर टेक्निकल कितें कितें सपोर्ट जाय ताजेरूय सरकारान विचार करून हाजेर गंभीर्यान म्हणटा तशें स्टेप्स घेवपाक जाय. कारण जेन्ना अशे प्रॉब्लेम जाता त्या वेळाचेर मॅन्युअल कितें तरी ऑप्शन येवपाक जाय किंवा जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तो प्रॉब्लेम जाल्या उपरांत जितलो काळ प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तितलो काळ थंयसर फुडें एक्सटेंड करून दिवपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें अश्यो गजाली जायना. थंयसर जेन्ना पत्रकार पावता किंवा बाकीचे कोण तरी हायर ऑफिसर सांगता त्या वेळाचेरच काय हालचाली सुरू जाता जाल्यार हांगासरले जे कन्सर्न ऑफिसर आसात त्या ऑफिसराक तुम्ही तो टेक्निकल आणि ऑन द स्पॉट प्रॉब्लेम जाल्यार थंयसर सोल्युशन काडपाचो पावर कित्याक दिलो ना हो तितलोच मोठो प्रश्न आता नव्या पद्धतीन उबो रावता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापशेचो बस स्टँड पुरायेन बुरसो जाला. स्वच्छ भारत नितळ गोंयची घोशणा हांगा भिंग घेवन सोदची पडटली, तरीकूय ती मेळची ना. घाणीचे मदेगाद आशिल्लो बस स्टँड म्हटल्यारूय अतिताय जावची ना. कॉम्प्लेक्सात सगळे कडेच कोयर, घाण आनी बेशिस्त पातळल्या. अजाप म्हटल्यार हे घाणीतूय बियरीच्यो पार्ट्यो जातात. नितळ गोंयच्यो बकतशायो दाखयता आमचे रिपोर्टर नितिक्षा गांवकार. येवकार सगळ्यांक. सध्या आमी आसा म्हापसा. म्हापसा हे एक व्हडलें शहर जावन रावला. हांगा चडशे लोक बसीत येरादारी करतात.
तशेंच म्हापसाचो बाजार आनी म्हापसाचो बस स्टँड हे ह्या वाठारांतले मेन अशें आकर्शण जावन रावला. पूण आयज जर आमी म्हापसाचो बस स्टँड पळयत जाल्यार त्या बस स्टँडाची परिस्थिती इतली गंभीर आसा की आमकां ह्या बस स्टँडाचें अजून नूतनीकरण जाल्लेलें पळोवपाक मेळना. कितलींशींच वर्सां जालीं हो जो बस स्टँड आसा म्हापसाचो हो तसोच आसा. बस स्टँडा बद्दल उलोवपाक गेले जाल्यार बस स्टँडार जायत्यो सुविधा आसा पूण त्यो प्रॉपर अश्यो ना. आमी जर समज टॉयलेट पळोवपाक गेलो टॉयलेट आसा बट जो ज्या परिस्थितीन आसपाक जाय त्या परिस्थितीन ना. आनी एक उलोवचें म्हटल्यार आमी जर बस स्टँडाची सरावंडींग एरिया पळयशात जाल्यार वयता थंय आमकां कचरो दिश्टी पडटा. इतलो कचरो ह्या बस स्टँडार दिश्टी पडटा. जेन्ना आमी एंट्री मारता बस स्टँडान येवपाक जाल्यार एंट्रीकूच इतलो कचरो आसा. तशेंच ज्यो गाडयो आसा पार्किंग करता ते पार्किंग करपाक 10 रुपीज चार्ज करचे पडटा 2 मिनटां सुद्दां पार्क करतले जाल्यार. अशी ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती जावन रावल्या. वयता थंय आमकां इतलो कचरो आसा आनी घाण वास निर्माण जाल्लो पळोवपाक मेळटा. तशेंच ह्या बस स्टँडाक नवें रूप केन्ना येतलें केन्ना कितले मेरेन लोकांक बस स्टँडाचें नवें रूप पळोवपाक मेळटलें आनी केन्ना मेरेन पळोवपाक मेळटलें हो एक प्रश्नचिन्ह जावन रावला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापरान येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान गांधी मार्केट वेपाऱ्यांक बरोबर घेवन मडगांव पालिकेचेर मोर्चा काडलो. 15 दिसां भितर गजाली जाग्यार घालात नाजाल्यार परत मोर्चा काडटले बाबू आजगावकरान शिटकावणी दिल्या. मडगाव नगरपालिकेन आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान गांधी मार्केटाच्या व्यापाऱ्यांक बरोबर घेवन मडगावा पालिका मंडळाचो अध्यक्ष आणि मुखेल अधिकाऱ्याची गांधी मार्केटाच्या प्रश्नाचेर भेट दिली. पालिकेन कोणूच नाशिल्ल्यान तांणी वाठारांत मोर्चा काडलो. सोपो एकठांय करप, विक्रेत्या कडल्यान फुटपाथाचेर अतिक्रमण, न्यू मार्केट आनी टॉयलेटीचो प्रश्न अशे विशय आसले. ऐकून तरी घ्या म्हणजे आम्ही तुम्ही टॅक्स फारीक करता तुम्ही आयचे जाल्यार कोण आयकतलो आणि तो शिवय ना तुजो जाल्यार आपण कितें करपाचें आपण वचपाचें सुद्धा घेतल्या तुम्ही आज आम्ही खास आयिल्ले आमच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो म्युन्सिपाल्टीन आमी एप्लिकेशन दिल्या सुद्धा अजून करून आसले. विचारपा खातीर आमी आज म्युन्सिपाल्टीन आयले. जेन्ना आमी म्युन्सिपाल्टीन आयले आमी म्युन्सिपाल्टीक टॅक्स फारीक करतात. म्युन्सिपाल्टीन आमची सेवा करपाची आसता, आमकां फेसिलिटी दिवपाची आसता. पण हे म्युन्सिपाल्टीनच नसलेले, चेअरपर्सनूय नसलेलो आनी चीफ ऑफिसरूय नसलो. मागीर आमचे म्युन्सिपाल्टीन सगळ्यांनी ठाम केलो की हांगा बसपाचें जो पर्यंत येयना तो पर्यंत. आयले, आमची घरांनी आयकली, आज काही प्रमाणात सॉल्व केल्ले आसता. आज मेजर प्रश्न म्हणटा तो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो सोपो आज म्युन्सिपाल्टीन दिला ताका एग्रीमेंट कसो केला हे अजून खबर ना, त्याची कॉपी मागल्या. आज आम्ही म्हणतात की सोपो पेयर जो आहा जे सोप्या लिस्टार आहात त्याचे पैसे घेवपाचे असतात. ना सकाळी कितें येता फिश येता आनी कितें येता तेचे सोपो घेवपाचे असतात. हे बेकायदेशीर बसतात त्यांचो सुद्धा सोपो घेतात. आणि ते बेकायदेशीर कितें कमूलदाता मुखार बसतात लोक सांचे 50-60 लोक. आता बेकायदेशीर ते बसता असताना सोपो आपलो 50 रुपया तो घेऊन मेकळो. आणि जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात आला तुम्ही बसपाकय ताका दियात. जे वेंडर्स बी रोडार बसता त्या म्हाकाय पटलें, चीफ ऑफिसराकय पटलें. हे नाका जाल्ले लोक रस्त्यार विकता आनी डेफिनेटली तातूंत मार्केटान मातसो इफेक्ट जाता. हें ताजें एकदम म्हणणें एकदम बरोबर आहा. तातूंत आमी तांकां एश्योरन्स दिला की आमी प्रायोरिटीचेर आमी सगळें तें काडटा अशें. सो आतां ती प्रथाच जाले कडेन आनी गोंय हें ल्हान आशिल्ले कारणान अशें जाला की उठ सुडेत आनी मेळत त्या रस्त्यार कितें कितें विकता. फॉर एक्झाम्पल आक्या म्हूण रावणफोंडा जंक्शनाचेर म्हूण सगळें कोणीय कितें हाडून कोणी रस्त्यार बसता. सो चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिले कडेन हांगा फाल्यांच्यान सगळे MI वचून स्ट्रिक्टली अनलेस अंटील जो कोणाक हें आशिल्ले शिवाय कोणाक दिवपाचें ना अशें. गाड्याक लायसना हें कोणाक दिवपाचें ना अशें. अदरवायज बाकीचे बारीक बारीक इश्यू आनी कांय मेजर अशें कांय ना. सो हांवें ताका एश्योरन्स दिला की जास्त करून. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. मंगळारा फोंड्या कवळेच्या युवा कला मंचान गावातल्या बायलां खातीर खाणां करपाची सर्त घडोवन हाडली.
ह्या निमतान बायलांनी साबार तरांचो दिवाळेचो तीख गोड फळार केल्लो. फाटली 2 वर्सां जाली फोंडा कवळे वाठारांतलो युवा कला मंच गांवांतल्या बायलां खातीर साबार कार्यावळी घडोवन हाडटा. कळाशी दाखोवन दिवपाक माची मेळोवन दिता. अंदू ह्या गांवांतल्या बायलांनी दिवाळेचो फळार केल्लो. जातूंत घरगुती चोकऱ्यो, फोव, लाडू, आमाड्यांचे सासांव, शेव, खीर अशा सुरबूस खाणा जेवणांचो आस्पाव आसलो. हांगसर युवा कला मंच कवळे यांनी दुसरे फावटी आपलो पाककला स्पर्धा हांगा आयोजीत केल्ली आसा आणि तेंचो मेन थीम दिवाळीचो फराळ म्हणटकीर हांवें हांगसर दिवाळी कितें कितें फराळ करता तो सगळो हांवें हांगा मांडलेलो आसा. बरी गजाल की युवा मंच हे सगळे बायलांक लागून जे स्पेशल जी बायलां भायर सरना घरांतल्यान त्या बायलांक लागून स्पेशल कार्यक्रम आयोजीत करता वेगळे वेगळे. तशेंच ह्या फावटी तेंच्यांनी पाककला स्पर्धा केल्या. सो आतां ह्या खातीर सगळींच जाणां भायर सरून एक आपली कला ते दाखयल्या. ह्या कवळे युवा मंच यांनी पाककला म्हणजे दिवाळी स्पेशल फराळ स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि मी फर्स्ट टाइम याच्यामध्ये पार्ट घेतला आहे. मी बनवले आहे खोबऱ्याचे लाडू आणि त्याच्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट होते वापरलेले खोबरं, मिल्कमेड, तूप, त्यापासून मी ते लाडू बनवले. आणि दिवाळी म्हटलं तर जसा दिव्यांचा सण आहे त्याचप्रमाणे तो फराळाचा सुद्धा सण आहे. सो आम्ही ट्राय केलं आहे काहीतरी नवीन बनवण्याचं. तर होप की सगळ्यांना ते आवडेल. कवळे हांगा हें दुसरें वर्स जालें हांगा स्वीट्स कितें म्हणजे अंदू फराळाचें केलें करून फोव अंदू फराळ म्हणजे सगळें दिवाळेक कितें करता त्या प्रमाणे सगळ्यांनी करून हाडलें. म्हणजे म्हाजो एक कितें आशिल्लें म्हणजे एक भाग घेवपाचो आनी म्हाका आमाड्याचें खूब आवडटा. म्हणजे सगळ्या फॅमिलीकूच आमाड्याचें आवडटा म्हाजें. मागीर तें एक कर आनी व्हर अशें म्हणून म्हाका घरांतल्यांनी तूं फुडें सर आनी व्हर म्हणून सांगलें. म्हणून हांव ह्या प्रोग्रामांत हितून भाग घेतला. हांवें कवळे युवा मंचतर्फे यावेळी दुसरी पाककला स्पर्धा आयोजित केली. त्यांचा हा खूप इनोव्हेटिव्ह आणि चांगला उपक्रम आहे ज्याच्यात ते महिलांमध्ये असलेला पाककला जो सगळ्यात महत्त्वाचा गुण असतो पाककलेचा तो बाहेर येण्यासाठी किंवा त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या पाककला स्पर्धेचं कौतुक करण्यासाठी ते हे स्पर्धा आयोजित करतात. आणि इकडच्या मारघाट आणि कवळे ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत त्यांनी या स्पर्धा केली. त्यांना महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि सगळ्यांचे अतिशय सुंदर असे आज आम्ही पदार्थ चव घेतली आम्ही. त्यामुळे आमची ही दिवाळी अगदी सार्थ झाल्यासारखी आम्हाला वाटली. ही आयची ती स्पर्धा ही कवळे युवा मंच याच्या बॅनराचेर आमी ही स्पर्धा घडोवन हाडल्या. ही आमची दुसरी स्पर्धा जावन आसा ह्या वर्साची. पोरू आमी सुरवात केल्ली. स्पर्धा दवरपाचो उद्देश इतलोच की जे आमचे गांवची जी महिला आसा त्यांची ती हिडन कला आसा ती सगळ्यां समोर हाडपाचो म्हाजो एक आनी आमच्या युवा मंचाचो कवळे युवा मंचाचो एक प्रयत्न जावन आसा. आणि गेल्या वर्सा आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणून अंदूय आमकां इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो. बरे बरे हांगसर तुमी पळोवपाक शकता आयटम हांगसर दवरलेले आसा वेगळे वेगळे प्रकारचे हांगा फराळ दिवाळे निमित्तान जो करता. दिवाळेक कशें आसता की सगळे आपआपल्या घरांत आसता तें कांय पळोवपाक मेळना. त्या निमित्तान मुद्दम आमी हांगसर ही आमच्यो भयणी आसा आनी आमचे जो महिला वर्ग आसा आमच्या गांवांतलो त्यांची कला ही आमी मुखार हाडपाक सोदता. आख्खे गोंयभर सगळे आमी दाखोवपाक सोदता. अशाच हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमच्या गोंयचे सगळे लोकां कडेन मागता जी गांवची जी कला आसा ती आमी अशीच आमी मुखार हाडची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दक्षिण गोंय युनायटेड क्लबान पणजी फुटबॉलर्स पंगडा आड 14-1 अशा गोल फरकान जैत मेळयलें. सिंकेटी हांगा ही रंगतदार मॅच जाली. दक्षिण गोंय युनायटेड क्लबान सिंकेटी जाल्ल्या पणजी फुटबॉलर्स पंगडाक 14-1 अशा गोल फरकान हारायलो आणि सिंकेटी जाल्ले मॅचीन गोल करून जैत मेळयले. वॉल्टन फर्नांडीस, मॅक्सवेल रॉड्रिक्स, एनरिक रॉड्रिक्स आणि एलेक्स फर्नांडीस हांणी दरेकी 1 जाल्यार जेड पिरेस आणि कैवल्य कबीर हांणी दरेकी 1 गोल केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकर, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकर. गोंयांत ह्या सप्तकाचे अखेरेक पावसान घालून घेवपाची तयारी चलिल्ल्या आनी येताना तो एकलोच येवचो ना. जोगलां, गडगड आनी नेटाचो वारोय सांगाता घेवन येतलो. हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण 27 तारखेमेरेन पावस येतलो. 23, 24 आणि 25 तारखेक देखूनच हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. 22 तारखेक नितळ हवामान अणभवपाक मेळटले. बुधवार मंगळारा परस चड वेगळो आसचो ना. दिसाचे सुरवेक दव आनी धुके पडटले. दनपारा उष्ण वारो घोळटलो. दिसाचे तापमान 34 जाल्यार तेच राती कडेन 22 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. बुधवार सुको तर बेरेस्तारच्यान गोंय ओले. 23, 24 आणि 25 तारखेक येल्लो अलर्ट. पावसा सांगाता नेटाचो वारो जोगला आनी गडगड. बुधवारा सकाळी आनी रातच्या वेळार दाट दव आनी धुके. बुधवारचे तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा मळब नितळ. गोंय दर्यादेग वयल्यान बोट धन्या खातीर सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.